नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आणि आज आमचे बरोबर असे मंत्री आसा जाणी ताबो घेत सावन कामाचो धडाको लायला आणि फक्त आपल्या खात्यांतलेच न्ही जाल्यार दुसऱ्यांच्या खात्यांचे ते हेडलायनी करपाक लागल्यात. ते म्हळ्यार गोंयचे उदका स्त्रोत आणि फिशरीज मिनिस्टर विनोद पालेकर. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल म्हळ्यार म्हाका दिसता आमी ईडीएम वयल्यान सुरवात करपाकच जाय. तुम्ही बरोच फर्म स्टँड घेतला, ड्रग्साचेर खूब फर्म स्टँड घेतला, ईडीएमाचेर खूब फर्म स्टँड घेतला. कित्याक लागून इतलो फर्म स्टँड घेतला? कारण तुम्ही ज्या वाठारांतल्यान येता त्या वाठाराकय ती ड्रग्साची कीड लागल्या. कित्याक लागून इतलो फर्म स्टँड घेतला आणि हे वाद हो खंय पावतलो? नाही, वाद असो काय ना. तातूंत हांव पयलीं सांगता की हांव दुसऱ्याच्या डिपार्टमेंटान तसो ढवळाढवळ करिना. मेतेर जायना तुमी? मेतेर म्हाका तशी संवय ना ती. पण कितें जाता, तो प्रश्न संबंदीत म्हज्या मतदारसंघा कडेन आशिल्ल्या कारणान म्हाका उलोवचें पडलें, ना जाल्यार हांव उलोवचोय नाशिल्लो. आनी श्री मनोहर आजगांवकर, जांकां बाबू म्हणून परिचीत आसा, ते मोठे राजकारणांतले नेते आसात. आमी तांचे आदर्श दवरता फुडें. हांवूय ताका मानता खूब, एक मार्गदर्शक ह्या रुपान. म्हणून हांवें तांचेर उलोवप बरोबर जायना, कित्याक हांव एकदम नवोदीत ह्या राजकारणांत. हांवें फक्त म्हज्या मतदारसंघा पुरतें उलयतां की हांव हिंदुस्तानी शास्त्रीय कलाकार. संगीत कितें हें हांवें अनुभवलां, हांव शिकतां, अजुनूय हांव शिकतां. आनी संगीत शिकता तो सदांच एक विद्यार्थी आसता. आनी हेच दृश्टीन हांव राजकारणूय पळयतां की राजकारण सुद्दां हांव शिकतां सदांच. आतां हांगा जे आयले म्युजिकाचे संबंदीत ईडीएम म्हणटा पळय, ते इलेक्ट्रॉनीक डान्स म्युजीक. आतां इलेक्ट्रॉनीक डान्स म्युजिकाचो जेन्ना संबंद येता, एक संबंदीत गायक ह्या राजकारणान आसा आनी त्यो म्हजो मतदारसंघ आशिल्ल्या कारणान म्हाका उलोवप भाग आसा. बरोबर. आतां ह्या ईडीएम जे हाडलें वता, हांवें खंयच आडखाटी हाडूं ना. आनी आमकां सदांच म्हज्या गुरूची शिकवण आसा की संगीताक केन्ना विरोध करप ना. आनी आमी केन्ना विरोध करूं ना, कसलेंय संगीत आसूं तें. पण तें संगीत पळयता आसतना एक दर्जेदार संगीत आसप ही काळाची आज गरज आसा. आज आमी पळयलें की अशे जे फेस्टिवल जातात जंय डान्स येता आनी कितें मोठमोठे कर्कश आवाजान संगीत वाजयलें वता, ही आमची संस्कृती न्ही अशें म्हाका दिसता. आमची संस्कृती ही खूब मोठी एक सांस्कृतीक परंपरा लाभिल्ली संस्कृती ही जी आसा आमची, हेका एक वारसो खूब मोठो आसा. आनी तो वारसो जर आमी जपतले जाल्यार अशें कर्ण कर्कश संगीत ज्या जाग्यार म्हाका दिसता ते दैत्याचें संगीत कशें, जे कर्ण कर्कश मोठमोठे म्युजीक लायलें वता म्हणून हांव विरोध करता. आनी ते प्रामुख्यान ती जी एक स्पॉट आसा म्हज्या मतदारसंघान, तो स्पॉट हेच म्युजीक फेस्टिवल करपाक तो योग्य आसा म्हणून लोक थंय करतात. म्हाका मान्य आसा, पण थंय म्युजीक कशें आसूं जाय की एक दर्जेदार म्युजीक आसपाची आज गरज आसा. थंय जें संगीत सगळ्यांक आवडटा, सगळ्यांक आवडटा तसलें हांवें पळयलां की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीताक आख्ख्या जगा वयले लोक पसंत करतात. तुमकां एक अनुभव सांगता हांव. तुमी एका मटक्यान, आनी हो सिद्धांत आसा, एका मटक्यान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीताची तुमी कॅसेट घालून दवरा आनी एका मटक्यान वेस्टर्न संगीताची म्युजीक घालून पळया. आनी हें उदाहरण कोणे तरी करून पळयलां. आनी थंय अशें दिसून आयलें की ज्या मटक्यान ते वेस्टर्न म्युजीक घाला तातूंत एक प्लांट घाल्लो, तो प्लांट मरून गेलो आनी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतांतलो प्लांट जो तो फ्लरिश जालो. पण म्हाका सांगपाचो उद्देश म्हणजे की केवळ एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतच अशें म्हणना हांव, पण अशा तरेचे दर्जेदार संगीत. एक मुद्दा की जेन्ना आमी ईडीएम म्हणटात तेन्ना तुमचो विरोध हो संगीताच्या मेरिटा वेल्यान आसा काय ईडीएमाच्या नांवान ज्या तरेचे प्रकार जातात तांकां लागून आसा? थंयच येता हांव.
कितें आतां हे वेस्टर्न म्युजीक जें आसता तें एका बिंदूचेर वाजयलें वता, एक कर्णकर्कश त्या बिंदूचेर पावल्या नंतर त्या संगीत आयकतना त्या जाग्याचेर तुका अशें दिसता की आपल्याक थंय ड्रग्स घेवकूच जाय अशें. तो एक जो वेस्टर्न म्युजिकाचो हें आसा, मोठमोठ्या आवाजान ते विचित्र अशें संगीत वाजयलें वयता, त्या लेवलाचेर पावले की तुका ती तीव्र इच्छा जाता की तें ड्रग्स घेवचें अशी. म्हणून म्हाजो एकच विचार आसा की अशें म्युजीक वाजयल्या नंतर जर तें सेवन करपाची इच्छा जाता, ड्रग्साचें सेवन करपाची इच्छा जाता, तर तसले इडियम हांगा हाडून लोकांक आमी बिगडोवप काय, तें म्हाका पटना अशें म्हाका दिसता. आनी अशा इडियमांक हांव सदांच विरोध करतलो. जर थंय बरें दर्जेदार संगीत येता, आमचे लोक बरे भाशेन जर वागतात, जाल्यार इडियम हाडप हांव काय ताचेर विरोध करना. ड्रग्स हो जो एक मोठो मुद्दो जो तुमी म्हाका दिसता ज्या खिणाक तुमी आमदार जाले त्या खिणासान तुमी ड्रग्साच्या मुद्द्याचेर बऱ्योच गजाली खूब स्ट्रॉंगली एक्सप्रेस केल्यात. आणि आज जेन्ना इडियम येता एक सामान्य मनशाच्या नदरेंतल्यान संगीताचे अभ्यासक म्हूण तुमकां जे बारकावे कळटात ते बारकावे सामान्य मनशाच्या लक्षांत वच्चे नात. पण तुमी जेन्ना इडियमाक एक ड्रग्साचो मुद्दो घेवन विरोध करता तेन्ना तो सगळ्यांत चड सामान्य मनशा म्हऱ्या पावतलो. आज सामान्य मनीस तुमच्या विरोधा कडेन हे जे गैरप्रकार इडियमाच्या नांवा सकल जातात तांचे कडेन चड पळयतात. आनी त्याच बरोबर टुरिझम मिनिस्टरान असो स्टँड घेतला की इडियम गरजेचे म्हणून, पर्यटनाच्या दृश्टींतल्यान गरजेचे म्हणून. जागो आसा तुमच्या मतदारसंघा भितर आसा कशें आतां हो तुमचो व्यू पॉयंट कितें आहा? तुमी तुमच्या मतदारसंघात जावपा दिवचेच ना आनी टुरिझमा खातीर इडियम गरजेचे हो जो आर्ग्युमेंट आसा ताजेर तुमचें मत कितें? न्ही कितें जाता की 20 वर्सां पयलीं बी हे इडियम खंय आशिल्ले, 25 वर्सां पयलीं. उलट त्या वेळार म्हज्या शिवोलेचेच सांगता हांव तुमकां. आतां जो अंजुना हो बेल्ट आसा किनारपट्टी भाग, 20-25 वर्सां पयलीं जे फॉरेनर्स येताले, उदाहरणार्थ जर्मन येताले, इंग्लीश येताले, ऑस्ट्रेलियन्स येताले, हे जे दर्जेदार पर्यटक येताले ते पर्यटक आज येनात. आनी ते जेन्ना येताले त्या वेळार जे टुरिझम आशिल्लें त्या वेळारच्यान टुरिझम आशिल्लें आनी ते लोक भरपूर पयसो मोडटाले गोंयांत येवन. ते लोक आतां खंय गेले? ते लोक आतां येनात. ते लोक जर येना जाल्यार हाका ह्यो गोश्टी कारणीभूत ठरूं शकता ज्यो आयजच्या काळान घडल्यो वता त्यो. कितें जाता ते ज्या हॉटेलांनी रावता, उदाहरणार्थ म्हज्या मित्राचें एक हॉटेल आसा, तो म्हाका सांगतालो की आपल्या हातून जर्मन रावतात येवन, पूण हे म्युजीक जेन्ना मोठ्यान वाजूं वता की ते मागीर कितें करता, वॅकेट करता, पयशे घेता आनी सोडून वतात रूम. पण सांगपाचो उद्देश म्हणजे कितें, हे जे बरे दर्जेदार पर्यटक आसात तांकांय हांगासर खंय तरी इडियमा सारख्या प्रचारा लागून दर्जेदार ट्युरिस्ट गोंयाक येवपाक सोदचेनात आनी तशी परिस्थिती आसा. पण एक गजाल म्हाका सांगात, अशी हातूंत भितर टुरिझम डिपार्टमेंट म्हणटा की आमकां करपाकच जाय, तुमी तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर करपाक दिवची ना, तुमी हाजेर ठाम आसात? न्ही, हांव कितें म्हणटा की तुमी करात, कर नाका अशें न्ही, पण थंय दर्जेदार संगीत हाडा. करपाचें अशें न्ही. हांव सरकाराक विरोध करना. सरकारची जर ती भुमिका आसा जाल्यार सरकार ते करूं शकता. हांव एकटो थंय विरोध करून कांय आडकाठी हाडूंक सोदना. पण एक जे तुमी करतले ते बरें दर्जेदार करचें असो म्हजो तांकां सल्लो आसा, निदान म्हज्या मतदारसंघा पुरतो तरी. हांव संपूर्ण मतदारसंघान आपल्या संपूर्ण गोंयान ढवळाढवळ करूं शकना, कित्याक हांव एक मर्यादीत भागा पुरतो म्हजे हक्क आसात. मंत्री म्हणून तुमी गोंयचे मंत्री आसा, गोंयचे बरें आनी वायट चिंतप ही तुमची काम न्ही. मंत्री म्हणून आशिल्लोय जाल्यार एक प्रामाणीकपणान हांव सांगता की पयलीं म्हाका म्हजो मतदारसंघ जवळचो आसा, कित्याक त्या मतदारसंघान ही गोश्ट घडटा आनी चडशी शिवोलेनूच घडटा न्ही. बरोबर. आता त्या मतदारसंघान जर घडटात ते थंयचे जे लोक आसात ते म्हजे लोक न्ही. बरोबर. आता फाटीं थंय 2 लोक मेले, जबाबदारी तो म्हज्या आयुश्यांतलो सगळ्यान काळो कुट्ट दीस आसा असो म्हाका दिसता. आनी हांव आयुश्यभर ते सदांच म्हज्या तकलेर तो भार घेवन रावतलो, कित्याक
हांव जबाबदार खंय ना खंय हांव जबाबदार अशा घटनांक अशें पण म्हाका दिसता ड्रग्साचो प्रामाणीकपणान. विशय हो आतां तुमी म्हळ्यार की 2 जाण भुरगीं जे गेले हय तो ड्रग्साचो विशय जालो. हय तुम्ही ड्रग्साच्या विरुद्ध एक कठोर भूमिका घेत सावन तुमकां थ्रेट्स आयल्यात, तुमकां धमकी आयल्यात, तुमचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न जाला. हय न्ही म्हाका खूब थ्रेट्स आसात. हांव प्रामाणीकपणान कबूल करता की म्हाका थ्रेट्स आसा, पण हांव भिना कोणाक. म्हाका आयल्यात खूब थ्रेट्स, पण हांव कोणाक तसो जुमानपाचो ना. कित्याक म्हाका खबर आसा की म्हजें मरण केन्ना येतलें तें त्या परमेश्वरान जें केल्लें आसा, ठरयिल्लें आसा तेन्नाच जातलें तें. त्यामुळे हांव भिना. हांव स्कुटरीनूय एकटोच भोंवता, तसो भिना. पण कितें म्हाका आतां कांय बंधनां आसल्या कारणान हांव सकाळीं फांतोडेर उठून हांव 5:45 उठपी. 4 ते 6 मेरेन 2 वरां हांव रियाज करता गाण्यांतलो आसल्या कारणान. संक हांव उठून बिचार चलपा वता. तें आतां वचप बंद जालां, कित्याक ते बीच लायनीक आतां हांव वचूं शकना तसो एकटो. तशें म्हाका ह्या धंद्यान जे लोक आसा त्या लोकांक दिसता की हांव तांचो सगळ्यांत मोठो दुस्मान म्हणून. वास्तवीक हांव कांय दुस्मान न्ही. हांव म्हज्या लोकांचें जर हित पळयता जाल्यार तसो हांव तांचो दुस्मान जाना, पण तांच्या धंद्यांक खंय तरी लगाम बसलेलो आसा. तुम्ही एक दिस इज व्हेरी सिरियस, बिकॉज तुम्ही फक्त विनोद पालेकर न्ही जाल्यार तुम्ही एक आमदार, ताच्या मुखार वचून तुम्ही एक मंत्री. आज तुम्ही अशें म्हणटात की यू सेड की तुम्ही बिचाचेर मॉर्निंग वॉकाक वचपाचें बंद केलें. तुमकां थ्रेट्स आयल्या. दिस इज आय एम आस्किंग दिस व्हेरी क्लियर, कारण वातावरण कळ्ळें की ज्या वेळार हांव एका दिसा गेलो, म्हाका दुसरे दिसा कोणें तरी सांगलें की आज तूं थंय बिचार वतालो. तर म्हणजे कोण तरी पाळत दवरता. मागीर हांव एका अनवळखी जाग्यार गेलो. दुसरे दिसा तोच मनीस म्हाका विचारता तूं आज थंय भोंवतालो म्हणून अमक्या जाग्यार. तर हें जेन्ना कळटा म्हाका की कोण तरी म्हजेर पाळत दवरता अशें म्हाका कळ्ळें, म्हणून हांवें आतां वचप बंद केलां. आनी आतां हांव म्हज्या वयर घराचेर टेरस आहा थंयच भोंवता. एक आर यू सेइंग, आनी कारण वातावरण तशें आसा म्हणून हांव विचारता, हय देर इज अ थ्रेट टू युअर लायफ? देर इज. आनी म्हाका तें ताजो अनुभवूय येता की अशें कितें तरी घडटा म्हणून. आनी ताका लागून हांवें आतां सकाळचें बी चलपाचें बी बंद केलां. आतां हांव फक्त घरा कडेन सूर्य नमस्कार. व्हेरी फ्रँकली अँड आउट ऑफ कन्सर्न, बिकॉज खूब कमी लोक तुम्ही घेतात तशी भूमिका घेतात. ह्या विशयाचेर तुम्ही मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्या कडेन उलयल्यात, आणि व्हॉट इज दियर रिस्पॉन्स? बिकॉज यू आर सेइंग दिस अ व्हेरी सिरियस मॅटर, नॉट अ इझी मॅटर. आनी हांव चीफ सेक्रेटरी कडेन ह्या बाबतींत उलयल्लो आसा, आनी ते म्हजे कितें सुरक्षा वाडोवपाच्या दृश्टीन ताणें म्हजे कडेन चर्चा बी केल्ली आसा. पण हांव म्हज्या मरणाक भिना. म्हजो एकूच उद्देश आसा की म्हजे लोक सुरक्षीत रावचे. म्हज्या शिवोले मतदारसंघान जे पळय आतां चल्लां, जी पिढी बरबाद जाल्या, ते बरबाद जाल्ले पिढीक तातूंतल्यान सोडोवप हें म्हजें प्राथमीक कर्तव्य आसा, आनी हांव तें शेवट पर्यंत करतलो. जनरली आय वॉन्ट टू आस्क यू दीस, कारण जनरली जेन्ना इदी व्हडली नॅक्सस आनी एक माफिया खंयच्याय वाठारां भितर वाडटा तेन्ना बेजिकली तांकां 2 प्रकारचें प्रोटेक्शन आसता. एक राजकीय वरदहस्त आसता आनी दुसरें म्हळ्यार पुलिसेचें आसता. आनी ह्यो ज्यो 2 गजाली नासत जाल्यार खंयचीच माफिया इतली बेदरकारपणान फुफावपाक शकना. तुम्ही आतां मंत्री जावन 6 म्हयने जाल्यात, 5-6 म्हयने जाल्यात. राजकीय प्रोटेक्शन ह्या गजाली कितले आशिल्ले, पुलीस प्रोटेक्शन कितले आशिल्ले, आनी आज ती परिस्थिती बदलपा खातीर तुम्ही कितें करतात? न्ही अशें आतां हांव जर उलयत तांचे कडेन मुख्यमंत्र्यां कडेन बी जाल्यार ते म्हजे सुरक्षा वाडोवंक शकतात. आनी अशी आतां कितें जाता, हांव म्हणटा की इतली वर्सां ताका राजकीय प्रोटेक्शन आशिल्लें काय कितें? व्हेरी, बिकॉज अनलेस यू हॅव अ पॉलिटिकल पॅट्रनेज आनी पुलीस प्रोटेक्शन, हय इतली व्हडले प्रमाणाचेर हे गजाली चलप इज व्हेरी डिफिकल्ट इन अ प्लेस लायक गोवा. हय न्ही आतां शिवोले मतदारसंघान जर पळयलें तुमी जाल्यार फाटीं 1 वर्स 1.5 वर्सां पयलीं थंय गोळीबार जाले आनी कितें जालें. ह्यो गोश्टी आतां थंय घडूंक लागल्यात. ह्यो गोश्टी घडप म्हणजे थंय असले धंदे आयिल्ल्या कारणान ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडटात. नाका जाल्ले धंदे आयले, वेश्या वेवसाय फोफावलेलो आसा.
मसाज पार्लर आयिल्ले आसा, अनेक तरेचे गैरव्यवहारांचो उत जाल्लो आसा. आता ह्या गैरव्यवहारान जे लोक आसात ते लोक तशे पळोवंक गेल्यार हे गुंड प्रवृत्तीचे लोक, आणि हे मुळात गोंयचे न्ही, हे लोक भायले लोक आयिल्ल्यात. गोंयचे लोक आमचे तशे प्रामाणीक लोक आसा, सुसेगाद लोक. खरेंच ह्या गोंयाक एक वरदान आसा नियतीचें, आनी लोक सुसेगाद आसा. असली गुंड प्रवृत्ती गोंयकारा भितर तरी येना मुळात. पण हे जे भायले लोक अवघे मोजकेच लोक येवन हांगा धंदे करतात, ह्या लोकांक हांगच्यान खरें म्हणजे तडीपार करूं जाय. पण हांव अनेक गोश्टी आसा, हांव त्यो उलोवपाक सोदना, त्यो मनानूच दवरूंक सोदता. कांय गोश्टी दुखशल्ले आसा म्हाका ते. कांय आमचेच लोक अशा गुंडांक फाटी घालतात जांकां लागून ह्या गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचे फावल्ले आसा, आनी हांव ते डिस्क्लोजूय करूं शकना अशी म्हाजी परिस्थिती आसा. पण ते आसूं, ताका परमेश्वर पळयतलो. पण म्हाका एक गजाल सांगात, तुमच्या वाठारां भितर तरी हय हो व्यवसाय आनीक बळावचो न्ही, आनीक वाडचो न्ही हय म्हणून कितें पोलिसां बरोबर मेळून किंवा लॉ एनफोर्समेंटा बरोबर मेळून कितें तुमी उपाययोजना करपाचे प्रयत्न करतात? हांगा एक चड मोठें काम न्ही हें पळोवंक गेल्यार, तशें बारीकशें काम हें. पण अननेसेसरी म्हाका दिसता की हे राजकीय वरद हस्ताक लागून हें फोफावलेलें आसा अशें हांव प्रामाणीकपणान म्हणूंक सोदतां. जर पॉलिटिकल इंटरफियरन्स नासत जाल्यार हे धंदे बंद जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. पुलिसांक आदेश दिवंक जाय की तुमी खुलेपणान हें एक्शन घेया. पण कांय पुलिसूय बरबटलेले आसा. आतां म्हज्याच जर मतदारसंघात पळयलें, अंजुना पुलीस स्टेशन जें येता, एकच पुलीस स्टेशन आसा म्हज्या हद्दीत, अंजुना पुलीस स्टेशन. पण हांगा कितें जालां, जे 3-3 वर्साचे बी जे PSI बी आसा, त्या पुलिसांचे आनी त्या सब इन्स्पेक्टरांचे आनी थंयसर आशिल्ल्या थोड्या बीट पुलिसांचे वगैरे ह्या ड्रग्सवाल्यांची साटेलोटे आसात, जवळचे साटेलोटे आसात. तांकां खबर आसा खंय खंय ड्रग्स चलता तें खबर आसा, पण ते एक्शन घेवंक सोदना, कित्याक तांचे हात वले केले वयता, तांचे खिशे भरले वयता असो हांव आरोप करता हांगा तुमच्या हातूंतल्यान. पण तांणी जर प्रामाणीकपणान काम करत जाल्यार हें सगळें बंद जावंक शकता. आय एम आस्किंग दिस बिकॉज यू आर अ मिनिस्टर. तुमचो पक्ष हो ह्या सरकारांतलो एक महत्वाचो घटक पक्ष. बरोबर. हे मोडून कशें काडप, हे मोडून कसं काडप हो नेक्सस? हे मोडून काडप म्हणजे थंय आतां जे हे पयलींचे PSI वगैरे आसा, म्हाका थंय फक्त 4च PSI आहा म्हज्या पुलीस स्टेशनाक. आनी म्हजो मतदारसंघ आतां वाडलेलो आसा, हे भायरचे लोक येता आनी कोण येता. आतां कशें जाता की हांवें आतां एक पुलिशेचो एक ताफत मागलेलो आसा, 30 लोकांचो प्लाटून मागला हांवें. आनी ते 30 लोकांचो प्लाटून जे IRBचे आसात ते सीमेचेर तैनात करप, मोक्याच्या जाग्याचेर तैनात करप. कितें जाता ती कांय वेळार आमच्यो ज्यो सीमा आसा त्या सीमांतल्यान जे लोक येतात ते कळना कसले लोक आसता ते. तातूंत भितर खुनी आसतात, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक आसतात, अशा तरेचे क्रिमिनल्स, अशा तरेचे अनेक लोक येवपाची शक्यता आसा आनी ते येतात सुद्दां. त्यो सीमा जेन्ना सील केल्यो वतल्यो त्या वेळार अशा गुंड प्रवृत्तीचे लोक येवप बंद जातले. ताका लागून पुलीस फोर्स आजच्या घडीक आमकां एकदम गरजेची आसा. आनी हांव मुख्यमंत्र्यां कडेन ह्या बाबतींत उलयल्लो आसा. तुम्ही म्हणटात की नॉर्मल पुलिसेचेर अवलंबून रावचे परस तुम्ही सांगा की IRBची जर एक प्लटून घाली जाल्यार बरोचसो कंट्रोल येवपाक शकता, खूप कंट्रोल येवपाचो शकता. आनी म्हाका कमीत कमी म्हज्या पुलीस स्टेशनान 10 तरी PSI जाय. ते जरी येत जाल्यार हांव स्पेशल फक्त त्या कामाकूच दवरतलो. आनी आतां जे पळय PSI आहा तांकां अर्जंट ट्रान्सफर करप गरजेचें आसा. ते वचूं जाय. आनी जे पुलीस आसात ते 3-3 वर्सां 6-6 वर्सां एकाच जाग्यार आसा, तांचे आनी ह्या लोकांचे एकदम जवळचे संबंध आसा. आमी आतां कितें करचें म्हणलें, एक रेड मार थंय म्हणलें की पयलीं तांकां कळटा आमी रेड मारपाक येतात म्हणून. हय, ते त्या पयलीं सगळें बंद करून दवरतात. म्हणून हेच पुलीस सांगता न्ही तांकां. आमची सुदैवान जी नवीन SP आसा ती एकदम बरी आसा, ती बरें काम करता.
आणि ती खंबीर आसा आणि ती अशी ट्रॅफिक आपले विजिटर जावन सुद्दां अशे हातून गेल्या बेल्टा भितर वचून तिने पळयला आणि तिका अनुभव आसा खंय कितें घडटा तें. आणि ती एक बाई जी नवीन आयल्या ती एक एकदम बरी बाई आसा. तुम्ही म्हणटात की हांगा सद्याक लिडरशीप आसा, ऑन ग्राउंड तुमकां जर फोर्स मेळ्ळो जाल्यार बऱ्याच प्रमाणात बदल घडोवन हाडप शक्य आसा. हय. दुसरो विशय हो लोकांच्या आवडीचो, तो म्हणजे नुस्त्याचो. हय. तुम्ही सद्याक आणि ड्रग्साच्या बाबतीत उलयता आसतना हे केवळ म्हज्या मतदारसंघा पुरतें बरोबर बरोबर हे कांय लोक जे उलयतात आपल्या हेतून कांय ना आणि अशें ना तशें ना म्हणून. आमचे मायकल बाब उलयता की शिवोलेच्यान म्हणटा ते कळंगुटी हे येता कितें येता ड्रग्स. आतां शिवोले हायन शेती लायल्या थंय किंवा लोक ड्रग्साची शेती करता अशें कांय ना न्ही. आतां ड्रग्स हे शिवोलेच्यान येना, हे ड्रग्स खंयच्यान येता तें सगळे जाणा आणि खंयच्या खंयच्या मतदारसंघान घडटात तेवूय बी लोकांक खबर आसा. कळ्ळें. म्हणजे प्रामाणीक सांगपाचो उद्देश म्हणजे की एक मनान निर्धार करत जाल्यार प्रत्येक आमदाराच्यान तुम्ही शिवोले रातचे वचून पळया आतां अंजुना सायडीक की कशें सध्या सामसूम आसा ती. जे पळय 2 मृत्यू जाले त्या मृत्यू नंतर आज पर्यंत एक सामसूम आसा त्या. म्हणटात की प्रत्येक आमदारान जर निर्धार करत हय जाल्यार हांका आळाबंद हाडप शक्य आसा. हय. आज कितें आसा म्हाका भंय दिसता, आज म्हजो चलो आसा चली आसा, भंय दिसता की खंय हे आमचेच भुरगे परत ते असले गैरप्रकार करूंक लागत काय असो मना कडेन भंय दिसता. कित्याक हांवें अनुभवला तें ज्या ड्रग एडिक्ट आसा पळय ते त्या शिवाय रावूंक शकना आणि ते कितेंय करूं शकता. फाटीं आमकां एक दोहा कटरच्यान हांव रशिया आसतना दोहा कटरच्यान एक ईमेल आयलो म्हाका आणि त्या ईमेलाचेर बरयलें की आपल्या घरान एक कोण तरी घुसला म्हणून आणि ती आसली दोहा कटर आणि तांची कोण तरी किर्यादां थंय आशिल्ली, ती एक बायल थंय आशिल्ली आणि हो कोण तरी तांच्या कुंपणा वयल्यान उडी मारून आयलो आणि तांच्या घरान आयलो आणि तोड फोड करूं लागलो सगळी. तो त्या अमलाच्या भरान आशिल्लो आणि ताणें ताजे आलमारी फोडल्यो, मेजां फोडली आणि खूब कितें कितें नास धूस केली. अंडर द इन्फ्लुअन्स ऑफ ड्रग्स. मागीर हांवें 2:30 म्हाका ईमेल आयलो. हांवें ते एसपीक फोन करून ती एसपी स्वता येवन तिणें त्या मनशाक अरेस्ट केलो आणि पुलीस स्टेशनार व्हेलो. पण ताका खबर ना की तो कितें करतालो. ताका पुलीस स्टेशनार व्हरून बऱ्या वेळान ताकाच खबर ना ताणें कितें केलां तें. पूण अशी ड्रग्साचें हांव सांगूंक सोदतां की ड्रग्स घेतल्या नंतर कितें परिस्थिती मनशाची जावंक शकता ती म्हणून भंय दिसता आतांची जी पिढी बरोबर. एब्सोल्युटली. दुसरो विशय नुस्त्याचो. तुम्ही पयर एक आदेश काढलो की नुस्ती ताजे मेळटा काय ना हे बाजारात वचून एफडीएन चेक करचें म्हणून. म्हाका दिसता चेक करून रिपोर्ट कितें येवं आयकून गोंयकारां बरें दिसलें आसतलें की मंत्री तुगेलो वचून नुस्तें ताजें मेळटा काय ना हे पळय म्हूण सांगता. किती प्लॅन्स आसात फिशरीज डिपार्टमेंटा खातीर? कारण पयली फावट कितें तरी जातना अशें दिसता ह्या डिपार्टमेंटा भितर. वॉट आर द न्यू प्लॅन्स? आनी फुडली 1 वर्स 1.5 वर्सां भितर किती बदल आमकां पळोवपाक मेळटले? न्ही आमी जेन्ना प्रचार करताले आमच्या मतदारसंघात हांव जेन्ना प्रचार करी आनी आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो मॅनिफेस्टो आसा की आमी गोंयकाराचें जें मुख्य अन्न आसा शीत कडी हे मुख्य अन्न जर आमी सबसिडायज रेटीन लोकांक दितले आनी बरें हायजिनीक दितले जाल्यार आमकां ते बाबतीन सक्त रावप गरजेचें आसा. आज तुमी पळयत आमी इतकी सबसिडी दिता हें दिता तें दिता फिशरमॅनांक जाल्यार ते सबसिडी जर जाल्यार लोकांक बरें नुस्तें दिवप गरजेचें आसा. पण लोकां मदीं लोक म्हणटा की आमकां कुसललें करमाट मेळटा आनी कितें मेळटा बरें नुस्तेंच मेळना म्हणटा. अशें जर घडटा आनी आमी सबसिडी दिवन जर अशें घडटा जाल्यार हें एकदम वायट दिसता पळोवपाक. आनी त्या दृश्टीन आमी पयर आदेश काडलो की एफडीएन आनी आमच्या अधिकाऱ्यांनी वचून आख्ख्या गोंयान मार्केटां चेक करपी आनी खंय अशें घडलां तें. परत कंप्लेनी खूब आयल्यो की तातूंत भितर पेस्टिसायड्स घालता, आयस बरोबर ना. मागीर हांवें सांगलें की तो आयसूय चेक करा तुमी. आयस तो खंयच्या उदकांतलो गटारांतलो येता, गटारांतल्या उदकाचो काय आनीक खंयच्या उदकाचो चेक करपाक पेस्टिसायड्स आतां तांणी सॅम्पल घेवन आजच म्हाका दिसता रिपोर्ट येतलो आज. तो रिपोर्ट आयल्या नंतर कळटलें की कितें आसा तातूंत. पण एकच प्रामाणीक उद्देश आसा की
म्हज्या गोंयकारांक स्वाभिमानी गोंयकारांक नुस्तें बरें मेळूं जाय. गोंयकाराक ताजें नुस्तें खावपाक ताजें मेळचें. नुस्तें खावपाक. दुसरी गजाल, इज इट अ फॅक्ट दॅट डिपार्टमेंट ऑल्सो इज लुकिंग एट अ फिशींग कॉर्पोरेशन, आनी फिशींग कॉर्पोरेशन जर जालें जाल्यार ताजी हे रचना कशी आसतली आनी ताजी मॅन्डेट कितें आसतली? आतां खंयचेंय कॉर्पोरेशन करतलो जाल्यार कमीत कमी 1 वर्स लागता. हांवें 8 दिसां पयलीं आदेश दिला आनी त्या दृश्टीन आतां काम चालू आसा. कितें जाता की तातूंत एक मॅन पावर घेवंक जाय. उद्देश कितें आसा फिशींग कॉर्पोरेशनाचो? न्ही, ह्या फिशींग कॉर्पोरेशना मार्फत आमी त्यो रेट्स ज्यो नुस्त्याच्यो आसा त्यो नुस्त्याच्यो रेट्स कंट्रोल करपाक सोदता आमी. आनी त्यो नुस्त्याच्यो रेटी कंट्रोल करून आज तुमी पळयलें जाल्यार मडगांवान एक 400 रुपया इसवणाची पर किलो आसा. तेच तुमी जर म्हापशा येत जाल्यार थंय 700 रुपया आसा आनी बिचोले वचत जाल्यार थंय 600 रुपया आसा. पण अशें युनिफॉर्मिटी ना, युनिफॉर्मिटी अजिबात ना. ती युनिफॉर्मिटी हाडप एकदम गरजेचें आसा. सो जशें तुमी म्हणटा जशें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन भाज्याचे बाबतींत करता तशें फिशींग कॉर्पोरेशन फाल्यां नुस्त्याचे बाबतींत करतले. आनी तातूंत कितें आसा, हातूंत कितें आसा नुस्त्याच्या बाबतींत आयस कोल्ड आयस हे स्टोरेज जी आसा ती एकदम गरजेची आसा. आनी आतां भाजयोच्यो जे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा ते वर्साक जवळ जवळ सादारण 20 कोटी वगैरे अशे लॉस करता. पण गोंयकारांक बरी भाजी मेळटा न्ही. बरोबर. तशेंच त्याच धर्तीचेर जर आमकां लोकांक बरें दिवंक मेळटा नुस्तें जाल्यार कितें हरकत आसा? लोक गोंयकार म्हणटलो की जाय जाल्यार इल्ले चड पयशे घेयात पण नुस्तें ताजे दियात म्हणून. हय, नुस्तें ताजे मेळ्यार म्हाका दिसता पयली फावट फिशरीज डिपार्टमेंटाचे गोंयकार उपकार मागतले. विनोद बाब जावचे सक्सेसफूल तुमी, कारण नुस्तें आनी ड्रग्स हे दोन अशे विशय म्हाका दिसता एक गोंयकाराच्या पोटाचो आनी दुसरे गोंयकाराच्या जिवना कडेन निगडीत विशय जाग्यार घालचे. आनी एक आदर्श मंत्री की जनरली मंत्री अशें उलयतना मेळना आयच्या काळा भितर एक पायंड घालून दिवचो. थँक्स अ लॉट. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.